ऑफिशियली जाली ती लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम. आम्ही एश्युरन्स दिला आमच्या वतान तुमकां कसले लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम जावचे ना. तुमकां आनी एक गजाल सांगता. तुम्ही जाणा आसतली ही मार्केटान इतले वर्सान धंदो चलतालो केन्ना तरी एक कलेक्शन करपाचे 50-50 लोक बॉडीगार्ड नाजाल्यार बाउन्सर दवरलेले आसा. आतां तुमी म्हणटा भिरांत ना म्हणटा पळय काल एक मेंबराची गाडी फोडली. आमी तेका ब्लेम करना पूण कोण तरी फोडली ही गाडी आमी कंप्लेंट केला पुलीस स्टेशन. ही सगळी आमकां भिरांत आसा. फाल्यां आनी कितें जातलें आमचे सेफ्टी खातीर आमी मातशी पयस रावतात इतलेंच सांगपाक सोदता. तुम्ही पोलीस प्रेझेन्स मागला मार्केटान पोलीस मेंटेनन्स मार्केटान मेंटेनन्स करत ना PDA करत ना. तुमी पडयले आसतले सगळे चिकल किडे सगळे भरिल्ले आसा ते मेंटेनन्स खंय आसा. मेंटेनन्स म्हणजे तोय करना PDA करना फकत पयशे घेवन ना. मेंटेनन्साचे इश्यू ना. कलेक्टराक एकूच हें आसलें SDM आसलें की तुमी लॉ अँड ऑर्डर कितें आसा तें कंट्रोल करा. म्हणजे आमचे वतान तुमकां कांय लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम जावपाक चान्सीस ना. कित्याक म्हळ्यार बॉन्सर आमी धरूं ना आमचे बॉन्सर ना ते 50-50 बॉन्सर धरून तो पयले कलेक्शन घेता तो म्हणटा. तुमचे डिमांड आमचो डिमांड इमिडिएटली टेंडर काडपाचें. टेंडर तरी जायना ते मनशाक तुमी जे कशें अपॉयंट केले पळय जस्ट ओवरनायट ताका अपॉयंट केलो ताणें. ओवरनायट काडा मरे ताका दुसरो दवरा न्ही. PDA येवन दी. आमी पयशे दिना म्हणना. आमी पयशे जे वराक पयशे जे फिक्स केल्ले आसा पळय ते हायकोर्टान मॅटर आसा तो सब्जेक्ट ज्युडिशियरी ते हायकोर्टान मॅटर आसा थंयच्यान येतले. पयशे दिना वराक आमी तशें कांय म्हणना. पूण जे भाशेन तेणें 8-9 म्हयने पळय आमकां एक्स्टॉर्शन करून आमचो रगत पिला पळय तें आमकां दूख आसा. आमकां आनी भिरांत आसा. आमचो खंयचो मेंबरूच सेफ ना थंय. सी we are not the authorized person to open the market or close the market. Market open आसा न्ही. But fish is coming. As long this guy is there, I will not go there. My association member will not go there. Because this guy is a troublemaker and he is a dictator. He has become a dictator. We can't tolerate him anymore. Meeting एक आयज आमकां आपयल्लें. आमची SPDची MSU आशिल्ली तेन फॅक्ट कितें तो सांगला. आमी आतां कोर्टान गेल्ले आहा. टील द टेंडर आमकां स्टे मेळ्ळी आहा कोर्टान. आनीक सेम आमची जी SPDची MS आहा तेन सेम सांगला की हांवूच कॉन्ट्रॅक्टर आहा आनी तेणी म्हाका पयशे हारी करूंक जाय म्हणून. ओके बिकॉज आमकां इलेक्शन आमचे PDAक पयशे हारी करूंक पडटा. ओके सो हे तर आमकां पयशे दिना आमी PDAक पयशे हारी करपाक आमकां प्रॉब्लम जातलो. सो ते सेम तेणें सांगला. आनी हे सगळे इशू आतां 1.5 वर्सान हे इशू येयला ते सगळे ओन्ली बिकॉज आय एम कॉन्टेस्टींग इलेक्शन हे आहा. ओके कित्याक आमचो फातोर्डा आमचो गांवान आमचो होलसेल आहा फीश मार्केट. सो आमचे गांवचे भुरगे थिंगा काम करता. ओके आनी तो तेय बीन इशू सांगतालो की इतले भुरगे आहा म्हणून आमी भायले भुरगे हाडून दवरुना आमच्या होलसेलान. आमी गोंयकार भुरगे आयज आमचे तारोटी भुरगे जायते बेकार आहा ते मजबुरी येयल्ले काम मागो हांवें तांकां काम दिलां. ओके सो ते मुगे पर्सनल हांवें तांकां मुगे कितें आहा तें हांवें तांकां मुगे पेमेंट मुगे इंतूंतल्यान हांव तांकां पेमेंट दिता. तुमी तांकां ID प्रूफ बीन दिवपाक आतां आमी तांकां आमकां डायरेक्शन दिलां की ID प्रूफ दिवपाक. आतां आमी फाल्यांसून तर तेंच्यो गाडी येवं येनाका. आतां सद्या बाजार ओपन आहा. आमी सदांच्या टायमार इवनिंग 8 o'clock बाजार ओपन कोत्ताय. रातच्यो 10 बाजार बंद. सॉरी मॉर्निंग 10 बाजार बंद. सो आमचो SPDचो जो होलसेल बाजार आहा तो बंद ना तो सदांच ओपन आहा सदांच्या टायमार. ओके सेम डे. आनीक आतां आमचे भुरगे आहा चोय कामाक तांकां आमी हाल्यांसून तांकां आमचे एक ड्रेस दितले आनी एक तेंच्या आयडेंटिटी. Association and the contractor as well as the SGPDA member, the police and the Mamladar as executive magistrate was also present here. What has been decided in the meeting is that the contractor is employing certain persons and he'll be issuing ID cards to all of them so that they are identified clearly and so that the association also knows who is going to levy the charges and whom they are dealing with. This was one lacuna which was seen that the working people of the contractors were not identified clearly. The second is that the association, if it has the grievance that they are being charged more than what has been levied by the SGPDA, they will be giving complaints to the PI.
This is the arrangement which we'll have on the ground till now, and any grievance which the association and the contractor has on the rates or on the or who the contractor is, that will be taken up with the SGPDA, and the chairperson of the SGPDA will be doing a meeting with both the parties. And if they have been charged extra, they will complain to the police. Yes.